टोटल आम्ही जशी म्हणतात की होल पॅकेज अशी या बजेटात दिल्ली असा. दिस इज अ फॉरवर्ड थिंकिंग आणि ग्रोथ ड्रिवन बजेट आम्ही दवरला विच विल स्ट्रेंथन द गोवा's position in the premier touristic destination हेल्थ केअर क्लब आणि इकॉनॉमिक पॉवर हाऊस जावपा खातीर आमकां खूप मोठ्या प्रमाणात हाजो जो आहा तो बेनिफीट जातलो. आम्ही पळयता की डायरेक्टली गोंयाक हेजो टेक अवे कितें हाजोय खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही याचा विचार केला आणि एकंदर पळयत जाल्यार आम्ही द डिव्होल्युशन ऑफ द सेंट्रल टॅक्सीस हे जर पळयत जाल्यार आमकां जवळपास 5,490 कोटी रुपया हे डायरेक्ट आमकां बेनिफीट जातले. कारण आतापर्यंत आमकां क्रॉस अगेन आतापर्यंत 4,967 कोटी म्हणजे 523 कोटी रुपया जे आसा पळय हे एडिशनल हे डिव्होल्युशन फंडांतल्यानूच आमकां हातूंतल्यान मेळपाक शकतले. हाज्या व्यतिरिक्त आम्ही जी रिक्वेस्ट केली फायनान्स मिनिस्टरा खातीर स्पेशल असिस्टन्स स्कीम्स विथ नो इंटरेस्ट फॉर द 50 years ती स्कीम सँक्शन जाल्ली आसा. म्हणजे जवळपास 1.50 lakhs crores ऑफ रुपीज फॉर ऑल पर्पज. म्हणजे ताजोय फायदो जो आसा पळय न्ही हो आमकां स्टेटीक अवेल एज अ स्पेशल असिस्टंट टू एक्सटेंड हे आमकां मोठ्या प्रमाणात फायदो सगळ्या स्टेटीक मेळटलो तितूर गोंयाकूय बी मेळटलो. आम्ही सातत्यात केसीसी लोन जे सदांच शेतकरी हो वचून लोन जे काडटालो ताका आपली एग्रीकल्चर गहाण दवरचें पडटालें. बट तेन्ना आतां गोंयच्या डायरेक्ट एग्रीकल्चरिस्टांक आतापर्यंत जेंच्यांनी घेतले ते 17,500 फार्मर्स आशिल्ले जे 1 लाख रुपया पर्यंत लोन घेताले. तांची लोन लिमीट ही 5 लाख रुपया पर्यंत वाडल्या. खंयसरूच मॉर्गेज न्ही कांयच न दवरता हे डायरेक्ट आसा. ताच्या पलीकडे आनीकूय बी फार्मर्स आपले केसीसी लोन्स ही घेवपाक शकता. क्रेडिट लिमिट एनहान्स करून 5 crores to 10 crores टू MSME बेनिफिट्स सच एज एंटरप्रिनर्स इन गोवा म्हणजे क्रेडिट लिमिट जी आसा पळय न्ही ही वाडयल्ली आसा. न्यू स्कीम्स विच इज एन क्रेडिट फॉर द स्टार्टअप विच इज लॉन्च्ड फॉर 5 lakhs ट्रायबल वुमन एंटरप्रिनर्स ही तयार करपा खातीर हाजो आमकां फायदो जातलो. आम्ही जशें म्हणटा की तेच्यांनी न्यू डे केअर सेंटर कॅन्सर सेंटर्स इन अ डिस्ट्रिक्ट आमच्या दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी अशाच पद्दतीचे आमकां डे केअर सेंटर ओपन करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. जाता तितके बेगीन आमी हे बी उपलब्ध करतले. रिवॅम्पिंग ऑफ द PM स्वनिधी स्कीम्स आतापर्यंत 3,000 वेंडर्स हे गोंयांत रजिस्टर्ड जाल्ले आसा. तांकां ह्या स्किमीचो त्यांची क्रेडिट लिमिट वाडल्या कारणान आनीक मोठ्या प्रमाणात फायदो घेवचो पडटलो. It is an announcement for the upgradation of the 50 tourism destination in collaboration with the states is also expected to be the benefit for the Goa being the tourism states. Ashasa. And Goa is also opportunity to promote Heal in India in the medical tourism. हांवें जे म्हटलें आतां सगळे मेडिकल टुरिजमा खातीर गोंयांत खूप मोठ्या प्रमाणात आमकां फायदो जातलो हाजो म्हाका खोश्ट आसा. गोंय त्याच पद्दतीत आमी एक्सप्लोर करता की आमी एअर कार्गो हांगासर जो प्रमोट करपाक सोदता बींग अ लॉजिस्टीक हब दोन्ही एअरपोर्ट असल्या कारणान आमकां वी विल प्रमोट अगेन द पोर्ट आमी जो स्ट्रेंथन करून हांगासर जो फार्मा हांगासल्यान एक्सपोर्ट जावचो हाजेर आमचो भर आसा. जेणे करून तेजो फायदो गोंयाक खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. रिडक्शन इन कस्टम ड्युटीज फॉर द EV शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज आणि शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज EV बॅटरीज एक्सेट्रा हाजोय बेनिफीट गोंयाक खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. आम्ही ज्या पद्दतीत MSMEचे क्लॅरिफिकेशन्स दिला ऑलरेडी आम्ही ताजेर ऑलरेडी हांव उलयलां. जल जीवन स्कीम हाजोय बेनिफीट गोंयाक खूब मोठ्या प्रमाणात करून घेवपाचो आमचो मोख आसा. आमी हे सातत्यात पळयता की मेजर अनाउन्समेंट ज्यो युनियन बजेटात जाल्यो तितूंतल्यो PM धनधान्य कृषी योजना हाच्या अंतर्गत जवळपास 100 डिस्ट्रिक्ट तांच्यांनी टार्गेट केल्या. जवळपास 1 कोटी 1.7 crores फार्मर्स हाच्या खातीर बेनिफीट जातले. न्यू 6-year मिशन ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पॉलिसीज हाजोय बी तूर डाळ उडद मसूर गोंयाक जरी म्हटलं जाल्यार आमी गोंयाक आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोयच्या अंतर्गत आमी वेगवेगळे आमचे पॉलिसीज जे आसा ते डेव्हलप जावचे विशेष करून हरसाण ताच्या खातीर स्कीम मोठ्या प्रमाणात गोंयात आमी स्वताची लॉन्च केल्लेली आसा. ओके मेक इंडिया एज अ ग्लोबल टॉयज हब हाजो पुराय देशभर ताजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. म्हाका दिसता भारतीय भाषा पुरस्कार स्कीम ही खरें म्हणजे पयलेच फावटी ह्या बजेटात आमकां लॉन्च दिसता. जेणे करून आमच्यो ओन लँग्वेजीस ह्यो फुडें प्रमोट जावच्यो अशा खातीर हेजो उपयोग आसा. 5 नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सिलन्स इन स्किलिंग सेंटर्स डेव्हलप जावची
हाच्या खातीर खूब मोठो फायदो आहा. ब्रॉडबँड कनेक्टिविटी इन द गव्हर्मेंट स्कूल अँड हेल्थ केअर सेंटर्स सगळी कडेन कनेक्ट जावची. आमी गोंयांत आतापर्यंत आमच्यो पंचायती कनेक्ट करपाक शकलेले. आमचो मिडल स्कूलूय आमी थोडी कनेक्ट केल्या. उरलेली 100% कनेक्ट करपाचेर आमचो भर आसतलो. आमी पळयता की मेडिकल सीट हे इन्क्रीज जातले. गोंय सरकारूय बी तेजो बेनिफिट्स घेतले. इवन दो इन्क्लुडिंग द न्यू मेडिकल कॉलेजीस आमी तेजोय फायदो ह्या स्किमींतल्यान घेतलो. Modified UDAN scheme to launch enhance the flight connectivity in the 120 locations in hilly area. हाजो फायदो गोंयाक न्यू एअरपोर्ट असल्या कारणान खूप मोठ्या प्रमाणात जातलो. मोपा टू अदर ज्यो कनेक्टेड सिटी ना ते उडान स्किमीच्या अंतर्गत आमी गोंयांतल्या मोपा एअरपोर्ट बाकीच्या धाकट्या सिटीक कनेक्ट करपा खातीर आमी कनेक्टिविटी खूप मोठ्या प्रमाणात वाडटली. पहिलेच फावटी PM रिसर्च फेलोज विथ एनहान्स द फायनान्शियल सपोर्ट फॉर द टॉप टेक्नॉलॉजी रिसर्च हे वेगवेगळ्या डिस्ट्रिक्टांनी सुरवात जातले, जेणे करून रिसर्चाचेर खूप मोठ्या प्रमाणात भर जो आसा ते हातूंतल्यान दितले. म्हाका दिसता की आमी अशा पद्दतीन उलयता आसतना आमचे सुभाष शिरोडकर मंत्री हांच्यांनी उलयले की रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग जावप की जेणे करून वंदे भारत सारकेली जी मुंबय वतात बट तेजी इंटरसिटी कनेक्टेड आमी पहिली ट्रेन जी आसा पळय ही पेडणे टू काणकोण ही फास्ट ट्रेन ही पहिली सुरू जावची, कारण ती इझी आसा. ताच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. मागीर आमच्यो सिटीज म्हणजे फोंड्या आसतले, पणजे आसतली ह्यो सिटीज, बट फर्स्ट आमचो वर्स किंवा 2 वर्साच्या भितर आमकां फ्रॉम पेडणे टू काणकोण हेजी कनेक्टिविटी सुरू करपा खातीर जशी सुपरफास्ट वंदे भारत जाल्या त्याच पद्दतीचो आमचो प्रयत्न आसा की ह्या रुटाचेर पयली रेल्वे जावच्यो. म्हणजे काणकोणच्यान जर कोणाक पेडणे येवपाक जाय जाल्यार त्यांनी बाय रोड येवपाची गरज ना. यू कॅन डायरेक्टली ट्रॅव्हल थ्रू द ट्रेन. पेडणेच्यान मडगांव येवपाक जाय किंवा पेडणेच्यान फाल्यां सकाळी ताका पणजे जरी येवपाक जाय जाल्यार निदान करमळे पर्यंत येवन आमी ताका मागीर बस ट्रान्सपोर्टेशन सुरू करपाक शकता. पण आमच्या सरकारचोय प्रयत्न आसा. त्यांनी जवळपास सेपरेटली कोंकण रेल्वेक दिल्ल्या स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रूट आणि बॉगदेज हाच्या खातीर कंटिन्युअसली हांव फाटलो रेल्वे मिनिस्टराकडे ह्या विशयाचेर कंटिन्युअसली मेळत आसलो. हांव रेल्वे मिनिस्टरांकूय बी धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी हो विशय फॉलोअप करून आमचो कोंकण रेल्वेचो रूट आणि बॉगदे हे स्ट्रेंथन करप हाचेर भर दिला. म्हाका दिसता हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन आणि गोंय सरकारच्या वतीन युनियन बजेटात जे मांडला ते मॅडम निर्मला सीतारामन फायनान्स मिनिस्टर हांचे अभिनंदन करता. माननीय मोदीजींचे अभिनंदन करता. गोंयांत मोठ्यांतलो मोठो वांटो हो गोंय सरकाराक मेळचो आमच्या स्टेटीच्या प्रमाणे. हाच्या खातीर सगळ्या सेक्टरात जावं ते टुरिजम आसतले, रेल्वे आसतले, हेल्थ आसतलो किंवा रुरल डेव्हलपमेंट आसतले. कारण कालूच रुरल डेव्हलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंग चौहान हांच्यांनी फोन करून आमचे 102 कोटी रुपया आमकां प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना हाज्या खातीर सँक्शन केले. तेंच्यांनी म्हाका मुद्दामून कळयलें. ओके, हाज्या हातूंतल्यान आमी केंद्रीय बजेटाचे हांव गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन स्वागत करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.